Just imagine. नायन्टीन 89 एक इंग्लिश पिक्चर येयल्लो वेन हॅरी मेट सॅली म्हणून स्टारींग मेग रायन आनी बिली क्रिस्टल. वेन हॅरी मेट सॅली आनी हो सीन पळयतकूच म्हाका अशें दिसलें की हेजेरूय जर एक पिक्चर येत जाल्यार तेजें नांव कितें आसतलें. वेन बाबूश मॅट बाबूश. बाबूशाक बाबूश म्हणटात आनी डेप्युटी सीएम फ्रांसीस डिसोजाकूय बाबूश म्हणटात. बट डोंट एवर ट्राय टू कंपेर द एसेट्स, यू मे गेट अ शॉकर. एसेंब्लीन येतना आलिना मॅडम बॅग घेवन येता हें हांव समजूं येता. लेडीज हँड बॅग घेवन येतात ती. बट म्हाका कळना की मायकल लोबो कसलें बॅग घेवन एसेंब्लीन येता आनी कित्याक. सभ्य गृहस्थ म्हणून जेका आमी वळखतात ते राजन नायक सुद्दां बॅग घेवन एसेंब्लीन येवपाक लागले. अरे कितें आसा त्या बॅगान. बेंजा सुद्दां बॅग घेवन हळूच दुसऱ्या वाटेन गेलो. कूस मारली. कसली बॅगा ही. आखिर क्या है इस बॅग में. कोणा खातीर हाडल्या ही बॅगां. ग्लॅन टिकलो चड पयशाकार कितें. हे दोन दोन बॅगा घेवन एसेंब्लीन. बीजेपी पयलीं आरोप करताली की सुटकेस बॅग कल्चर हो काँग्रेसीचो कल्चर म्हणून. मागीर हें कितें पळयता आमी. आनी एक गजाल एक्सपोज जाल्या ती म्हणजे नरेश सावळ काँग्रेस कनेक्शन आजुनी आसा. हांगा तुमी पळया दिगंबराचो शर्ट पळया आनी हांगा तुमी नरेश सावळाचो शर्ट पळयात. दोनी सेम शर्ट आसा काय ना. शर्ट सेम म्हणजे विचार सेम, आचार सेम, मनाय मेळटा तशें शर्टूय मेळपाक लागल्या. एक तर कोणे तरी दुसऱ्याक गिफ्ट केला ना जाल्यार दोगी वांगडाच खंय तरी वचून शॉपिंगाक गेल्ले आनी शर्ट घेतला. त्या विशयाचेर आवाज उठोवपाक जाय न्ही. विष्णू बागड्या कांय लागना. विष्णू घालता तसले कोणूच पोशाख घालूं शकना. रंगबिरंगी शूज आनी रंगबिरंगी सगळे. भाई पर्रीकर एअरपोर्टार मेळ्ळो तेन्ना आमी ताका एक प्रश्न विचारलो. भाई महादेव नायकाच्या स्कॅमाचेर तुजें कितें मत. निघता आयला मागीर दिता. परवा आसा परवा. भाई पर्रीकर म्हणटा हांव आत्तां येयला. आय कांट स्पीक, कांट रिएक्ट इमिडिएटली. भाई पर्रीकराक आतां पार्लियामेंटाची संवय न्ही. सगळे कशें स्लो डिसेंट सामकें चल्लां आपलें डॉक्युमेंट वायज. गोवा एसेंब्लीचो टच गेला पर्रीकराचो. आमच्या एसेंब्लीन पळय कशें आसता तडका फडकी सगळे. पयल्याच दिसा एसेंब्लीन आमचे फर्स्ट डे ऑफ एसेंब्ली राष्ट्रगीत जालें. नमस्कार. आम्ही आमच्या 10व्या विधानसभेक सुरुवात करूया. विजय सरदेसाय असल्यो कसल्योच गोष्टी रोहन खवटे, विजय सरदेसाय, रेजिनाल्ड तुम्ही असल्या गोष्टी परवानगी शिवाय हाडू नकात. तुम्ही हांगासून हाडू नकात. हांव तुमकां भायर काडचें पडटलें. हांगासर ना, तुम्ही हांगासर वेल्यान येवं नाकात. हांव भायर सरात. मार्शल हांकां भायर काड. तिगायका भायर काड. तिगायका भायर काडात. तांकां भायर काडात. भायर काड. रेजिनाल्ड भायर सर. रोहन खवटे भायर सर. विजय सरदेसाय भायर सर. हप्ता भायर करात वचून. तुम्ही हो प्रश्न सरकाराक विचारात, म्हाका न्ही. म्हाका विचारूं नाकात. तुम्ही भायर सरात. तांकां भायर काडात.
तांकां भायर काडात, भायर काड तांकां. रेजिनाल्ड, रोहन खवटे आणि विजय सरदेसाय हांकां भायर काडात. सभागृहांत तांकां भितर घेवं नाकात. भायर तुमी आतां भायर सरात. सभागृह चलोवपाचें आसा, भायर सरात. ना तांकां मार्शल तांकां भायर काड. दीपक मार्शल भायर काड. भायर वळात तांकां. राष्ट्रगीत सोंपोवन 2 मिनटां भितर एसेंब्लींग धुंगसळ इमिडिएट तडकाफडकी. आणि त्या दिसा रेजिनाल्डाक एसेंब्ली भायर काडलो पळय, क्लासी भायर काडलेल्या भशेन. म्हाका आमचे सामके इश्कोलांतलो उगडास येयलो. आमकां अशें गेट आवट म्हणटाले पळय तशें रेजिनाल्डाक गेट आवट ऑफ क्लास. हांगा तुमी बारीक पळयशात जाल्यार रेजिनाल्डाक भायर काडटा तेन्ना रोहन खवट्याक आपले हास्य कंट्रोल करपाक जायना. अशें आमचे कांय फ्रेंड करताले. क्लासी भायर घातलो, नील डावन केलो, तांकां खूब उमेद जाताली फ्रेंडाक. बरें जालें पनिशमेंट. आणि हांगासर एसेंब्लीन पळयात सुदीन ढवळीकराक आमी फर्स्ट टायम मॉविन गुदिनो बरोबर लायव्ह झगडटाना पळोवपाक मेळ्ळें. लायव्ह फायट सारकी. You are in a coalition government. Just because some people are agitated. No, let me talk, speaker sir. तेजेरूच उलयता बाबा. तुजो जाहीरनामा केल्लो तू एक सरकार सरकाराचे धोरण आहा, कॅबिनेट डिसिजन आहा, ते कॅबिनेटीन तुम्ही आशिल्ले. ते कॅबिनेट डिसिजनाक तुम्ही भाग घेतले. रोका लागून आम्ही फाटी जाल्ले आणि त्या खातीर आम्ही फाटी उलयता. मागीर जाय आता फाटी जाता ना. म्हाका आतां डिस्टर्ब केलो, म्हजो टायम गेलो. आणि हें आमकां दाखोवपाक बेश्टें. भायर बरें कॉफी डेन बी बसून वाडत कॉफी पितात. आमी महादेव नायकाच्या एसेंब्ली लोन स्कॅमाचेर BJP स्टेट प्रेसिडेंट विनय तेंडुलकराक विचारले. महादेव नायकाचे जे एलिगेशन चालला त्याच्याबद्दल काय? महादेव नायका ती महादेवाकच विचारा. म्हाका खबर ना, आमचे कडेन काय येना. पक्षाक काय पडून गेले कितें आमकां खबरूच ना महादेव नायक. व्हडले एलिगेशन मिनिस्टराचे जाता तुमच्या. हय पक्षाक काय कशें पडून गेले तुम्ही तो कितें आसा ताजेर महादेव नायकूच हें सांगतलो, खुलासो करतलो. विनय बाब, मायनिंग बंद जाल्ल्याक 3 वर्सां जालीं. तुमच्या वाठारांत चडशे ट्रक ओनर्स आसात पळय, तेंची मागणी कितें सद्या आतां? म्हाका कांयच खबर ना म्हटलें. आमकां तसो कोणीच हांव तुमच्याच कडल्यान आज पयल्या फावट आयकता. हांवें पेपरार वाचलां तुमी विचार. आतांच म्हणजे तशें आनी कोणी विचारूं नाशिल्लें. हें खबर ना? हें अशेंच चल्लां रे. हेका विचारल्यार तो म्हणटा तो सांगतलो, तेका विचारल्यार म्हणटा हो सांगतलो. सगळे एकामेकाचेर घालतात. वेन वी मॅट सिनियर राणे ओवर बर्जर स्कॅम. सर, डू यू थिंक दिगंबर शूड रिझायन फॉलोइंग बर्जर स्कॅम? It's up to the speaker. दॅट इज अप टू स्पीकर म्हणटा. स्पीकराचेर घातले. दिगंबर, लुईस बर्जर केसीन चर्चिलान क्रायम ब्रांचीक कितें सांगलां आसतलें? I think Mr. Rane had told you. आतां तूं ताचेर घालता, खाशे स्पीकराचेर घालता. चल्ला कितें बरें. हेजे भायलो प्रश्न विचारता, चल आन्सर करता जाल्यार पळोवया. चोरला धबधब्यार ह्या वर्सा न्हांवपाक वतना आमकां लिकर बी व्हरपाक मेळटलें? That you should ask the leader of opposition. आसलो कित्याक? ओ सारकें तेजें. चोरला धबधबो फॉल्स इन केरी परी आनी खाशेच कॉन्स्टिट्युएन्सी. सारकें तेजें. बरें, लुईस बर्जर करप्शन केसीन चर्चिल आलेमांव क्रायम ब्रांचीन आयलो. सोया मरे कित्याक आपयलो तो. म्हाका हांगा चितोपाट आपण आला आनी तुमी चितोपाट बी गायला. लोक एन्जॉय जाता, हांव एन्जॉय जाता, तुमी एन्जॉय जाताय. टुडे जायका, टुमोरो नादा थिंग, टुमोरो रोड, डे आफ्टर टुमोरो समथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, बट I am enjoying with you and people also enjoying and you also enjoying. Okay? How can one say that I am enjoying crime branch interrogation? चर्चिलूच अशें म्हणू शकता.
वयताना तो सामको खोशी खोशी मुडान आसलो पळय कसो. सर तुम्ही कितले पर्सेंट घेतलेले लुईस बर्जरा कडच्यान? 102%. 102%. दिगंबर कामत ट्रायड टू डू चर्चिल हियर, बट दिगंबराचे दुःख त्याच्या तोंडार सारखे फांकताले, म्हणजे दिसताले सामके. झालंय प्रॉब्लेम ॲब्सोल्युटली. आता हांगा आसपाचें काय रडपाचें? धुळे आनी आंबे धारबांदोड्या ह्या गांवांत लोकांक कितलींशींच वर्सां जालीं दाबाळे वयतलो जाल्यार पूल ना, आनी पावसान तेंची हालत पळय जाता. बाबडे लोकांक कसरती करच्यो पडटा क्रॉस करतलो जाल्यार. पूल ना, न्हंय तर सामकी दूधसागर व्हांवता घसा घसा करून. ही नशिबान केलेली कॉमेडी काय राजकारण्यांनी केलेली थट्टा? Just imagine. Sir, when do you think assembly elections will be held? Anytime in May, and And you will be coming for campaigning. Bhai, after you went to Delhi, so many issues started cropping up here. Like for example, that Tericol golf course. Bhai, what is your reaction? What is your take on Tericol golf course project and the land acquisition for that project? actual acquisition is a different issue, and procedure is a different issue. The current procedure has lot of lacunas, lot of unexplained areas. Unexplained areas means okay, forget. Bhai, assembly without you, assembly session without you is not the same anymore. Waz dargo. You must have watched first day of this session, Monsoon. What is your view about Vijay Sardesai? Person indulging into cheap publicity. And you saw CM Parsekar first assembly session. आम्ही म्हणतो opposition खातायच ना म्हटल्या तेका, बट बरें गेलें ना, बजेट बेस्ट सामके अशे आंकडे फिगर घेवन. It was really surprising to see Parsekar presenting budget without fumbling. It was really surprising. It's quite it was a surprise to me also. काय तुम्ही चितलेले की कितें तें हेच की तुम्ही चितलेले की तुमच्या गैरहजेरीन पार्सेकर सीएम म्हणून मिजरेबल परफॉर्मन्स दितलो आणि मागीर एक गोंयान डिमांड जातलो ब्रिंग बॅक पर्रीकर आणि मागीर बाय नोव्हेंबर म्हटल्यार तुम्ही गोंयान आणि मागीर how do you stop people who have flight of imagination? इमॅजिनेशन म्हणजे you feel that just imagine should be stopped, pulled off the air. It is for the local media and local people to take call on this flight of imagination. बरें आसूं, आय नो यू डोंट लायक मी, म्हाका खबर आहा. बरें हे स्पिकरान परत रोहन खंवटेक बस म्हटलो त्या दिसा. This is not the first time it is happening. बरें ते पॉलिटिक्स बीन बारीक इश्यूज सोडया आनी मातशें कितें इम्पॉर्टंट सिरियस उलोवया. तुम्ही बजरंगी भाईजान पळयलो पिक्चर? अजून पळोवंक ना? बेगीन पळया. एवरीबडी इज सेइंग दॅट Salman Bhai was successful to cross border with that small kid because Parrikar Bhai helped Salman Bhai. Just imagine.